नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परवामोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नव्यान बांदिल्ल्या भाजप भवनाच्या जमनीचें रुपांतर 39A खाला केला काय ना, भाजपान दिवचे स्पश्टीकरण. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराची मागणी. येवपी गोंय विधानसभा अधिवेशनात वट्ट 13 विधेयक मांडपाची मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती. अधिवेशनाचो काळ कमी आशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी उक्तायली तिडक. म्हणटा हो लोकशायेचो खून. भाजपाच्या लंचाचे निमित्त मात मेनू सरळ चल्ला. वेंचणुकेच्या विशीं मुख्यमंत्र्यान सगळ्या मंत्र्यां खातीर जेवणाचे केल्ले आयोजन अशें दिले निमित्त. जाल्यार ही मिटींग आशिल्ली थेट भाजपाची वेंचणूक रणनिती, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. पंचायतीच्या कॅरिंग कॅपेसिटीचे मुल्यांकन करपा खातीर संस्था नियुक्त करप गरजेची. वेगवेगळ्या पंचायतींची भौगोलीक रचणूक आसा वेगळी, माविनाचें स्पश्टीकरण. आदले मंत्री जयेश साळगांवकर हांणी दिलो भाजपाच्या वांगडीपदाचो राजिनामो. साळगांवकराच्या राजिनाम्या खातीर आमदार केदाराच्या अडचणीत जातली वाड. गोंयांत येवपी नवे टॅक्सी मिटरा वयल्यान विजयान मंत्री माविनाक धरलो धारेर. GPS, प्रिंटर आनी पॅनीक बटनाचे निविदाद हाडपाचो निर्णय टॅक्सीकारांक फायद्याचो काय आसतलो भार लोकांनी दाबचे पॅनीक बटन, सांगता विजय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. काँग्रेसीचो सरकार आसतना भ्रश्टाचार जावंक ना, देखून ऑफिस आमी बांदपाक शकले ना असो दावो काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. तशेंच भाजपान नव्या बांदिल्ल्या भवनाच्या जमनीचें रुपांतर 39A खाला केला काय ना ह्या विशीं भाजपान स्पश्टीकरण दिवचें अशें गिरीशान मागलां. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचें उल्लंघन करून हे भवन बांदलां हाचेरूय स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गिरीशान केली. आमचे सरकार आसतना करप्शन जावना आशिल्लें, सो ऑफिसांत बांदपाक शकले ना. तेची आमकां खंत आसा. नंबर 2, जेन्ना आतां चंदा चोरीचेर लोकसभेनी नांव दवरलें त्या ऑफिसाक, ताका आमकां 2-3 प्रश्न विचारपाक जाय तुमचे मार्फत. पयलो प्रश्न, सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर आसा, नॅशनल हायवे पासून सेंट्रलांत साकून 70 मिटरांचेर पर्यंत कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट येवपाक शकना आनी रेजिडेन्शियल आसलेले ताका ती रिस्ट्रिक्शन आसली अराउंड 30 मिटरांचेर आसा. तेन्ना BJPन हें क्लॅरिफाय करचें की तेणी सुप्रीम कोर्टाचें उल्लंघन करून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचे अगेन्स्ट वचून ही जी बिल्डींग बांदल्यात ती कमर्शियल काय रेजिडेन्शियल बिल्डींग म्हणून बांदल्यात. कमर्शियल बांदले जाल्यार 70 मिटरांच्या भायर वचपाक जाय, रेजिडेन्शियल बांदले जाल्यार 30 मिटरांच्या भायर वचपाक जाय. सो हें तेणी क्लॅरिफाय करचें एक. नंबर 2, ही बिल्डींग बांदल्यात ती लँड कन्वर्शन 39A चे अंडर जाला काय आनी खंयचेय सेक्शन यूज करून जाला. ते लँड कन्वर्शन खंयच्या सेक्शना अंडर जाला हेंय तेणी पब्लिकाक सांगचें. येवपी गोंय विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर BACच्या बसकेत अधिवेशनाच्या काळाविशीं सरकार आनी विरोधकां मदीं मतभेद दिसून आयले. ह्या अधिवेशनात 13 विधेयक मांडटले आनी तिसऱ्या दिसा चर्चा करून संमत जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. पूण अधिवेशनाचो काळ उणो केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर खर टिका केली. ह्या निर्णयाक ताणें लोकशायेचो खून अशेंय म्हटलें आनी अधिवेशन वाडोवपाची मागणी केली. मजगतीं आमदार विजय सरदेसायान BACच्या बसकेत राज्यांत वायट रस्ते, वाडटी बेरोजगारी, बेकारी आनी अनियोजीत उदरगतीचे प्रश्न मांडले आनी तशेंच रस्त्याच्या प्रश्नाचेर अर्दवर चर्चा करपाची मागणी ताणें केली. सप्लीमेंट्री बिल एप्रोप्रिएशन बिल वो आने वाला, वो बिल असेंबली में पास होगा. बाकी जो क्वेश्चंस रूटीन जो आएंगे उसके ऊपर स्पीकर डिसीजन ले लेंगे. मानाधिक सभापती गोयचे BAC मिटींग ही चेअर करता. त्या BAC मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे विशय जे आयले ते तांच्यांनी डिस्कशनाक घेतले. तितूंतल्यान 13 बिलां जी येतली ती 13 बिलां असेंब्लीक पयले दिसा इंट्रोड्यूस जातली, तिसऱ्या दिसा पास जातली. बाकीचे क्वेश्चन्स आन्सर्स जे कितें आसा ते स्पीकर ठरयतले.
वेगवेगळे विशय तांच्या मुखार मांडल्या. ओके, कितें घेवपाचें ना हो स्पिकराचो आनी हेजो रायट आसा. तो त्या दिसा लेटर ते लेटर मेळटा दी लेटरान हांवें 3 इश्यूज काडले की गोंयांत रस्त्यांनी खड्डे पडल्या. काँग्रेस भितर पडटा, BJP पडटा, गोवा फॉवर्ड पडटा, MG पडटा, सगळे आहा तितले हाती पडटा. नॅशनल पार्टी, रिजनल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आहा सगळे पडटा. सो हे फेलिंग रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डिस्कशन जावचें आनी ताका लोकांक सोल्युशन मेळटा. हो आतां एक इमिजिएट इशू आहा. हाका आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन दिवचें ओर डिस्कशन इनफ टायम दिवचो डिस्कस जावपाक. एक हो इशू. दुसरो इशू म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जे आहा ते गोंय आतां नॅशनल हायेस्ट जाल्ले आहा. सो तरुण पिळगी शिकता, शिकून भायर सरता आनी तांकां नोकऱ्यो मेळना. सो हो इशू डिस्कस जावचो. आनी तिसरें म्हणल्यार अनप्लॅन्ड डिव्हलपमेंट जो आसा तो प्लॅन डिव्हलपमेंट जायना. थंय टावन प्लॅनिंग एक्टाचे प्रमाणे तें जायना. लोक रस्त्यार एजिटेट करता. कारापूर एजिटेशन चालू आहा. सगळ्या कडेन रस्त्यार वचून आमदारान कायद्याचें जें मिसइंटरप्रिटेशन जाता हें एक्सपोज करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी आमचें कामूय तें. आमकां आमी सॅलरी जी घेता ती हें करपाक, ऑनरेरियम घेता तो हें करपाक की कायद्या प्रमाणे कामकाज जायना हें एक्सपोज करप हें आमचें काम. सो हे 3 इश्यूज डिस्कस जावपाक जाय. हें हांवें मुखेलमंत्र्याक आनी स्पिकराक इन डिटेल सांगलां. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार वचचें पडटा. रस्त्यार तुमी कांय करना हो इलेक्शन इशू जातलो आनी ह्या इशूचेर तुमी पडटले. प्रामुख्यान कॅझिनो आनी 39A मुद्दो आसा हो असेंब्लीक स्पिकरान कितें घेतलें म्हणला. ना कितें आहा चोय हे मुद्दे सगळे आमी 28 जे चार्टर प्रोग्राम जे चार्टर पॉयंट दिल्ले त्याच पद्दतीन दुसरे इशू म्हादयचो, कसिनोचो सगळे इशू आमी लास्ट टायम मांडलोले. आनी देर इज अ मिडियम. We are legislators and we should behave as legislators. Magif, after that, then the speaker says that we are not behaving as legislators. So that private members day, आमकां एक opportunity दिची हीच बिलां पोती घालपाक but the discussion येवपाक आमकां मिडियमूय दिवना. We are only getting through questions. And if you see the space is being taken mostly by the one in ruling. Questions put by the thing. So this is their strategy to divert this particular attention. But whatever needs to be done, we will form our strategy and make sure that this government is. लंचाचे निमित्त मात चर्चा करपाचो मेनू सरळ वेंचणुके विशीं. पणजे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सगळ्या मंत्र्यां खातीर जेवणाचें आयोजन केलें अशें स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जाल्यार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान ह्या बसकेक थेट भाजपाची वेंचणूक रणनिती बसका अशें म्हटलें. फाटल्या 4.5 वर्सांत सरकाराच्या उदरगतीच्या वावराचेर नियाळ घेतल्या उपरांत येवपी वेंचणुकेची रणनिती थारयतले खंय. मंत्र्यांबरोबर 1-to-1 चर्चा आनी फुडल्या वेंचणुकीची रणनिती म्हटल्यार ताटात जेवण आनी मेजाचेर वेंचणुकीचें गणीत. आतां भाजपाचे राजकीय लंच मिटिंगेच्या रांदच्या कुडींत खरेपणी कितें शिजता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष वेधून लागलां. तशेंच मुख्यमंत्री पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक लंचाचें नांव दिवन कितें लिपोवपाचो यत्न करता काय होय एक खोचक प्रश्न आसा. मीटिंग लॉज दवरला आणि चीफ मिनिस्टरान लॉज जारी केला. मुख्यमंत्री आणि सगळे मिनिस्टर्स त्यांची भितर पार्टीची संघटना करून मेळ्ळी. पूण फूल रातची रात देखून वयतली म्हणून आशा हे डेव्हलपमेंट कसो आसा फुडले इलेक्शन So election strategy it is? येस पंचायतींच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचें मुल्यांकन करपा खातीर पयली एक संस्था नियुक्त करप गरजेचें आसा. वेगवेगळ्या पंचायतींची भौगोलीक रचणूक वेगळी आसा. देखून ही प्रक्रिया सध्या चालू आसा आनी ती पुराय बेगीनूच जातली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. सध्या कसलीच परवानगी दिवप बंद आसा. ही सामुहीक जापसालदारकी आसा अशें मंत्री माविनान स्पश्ट केलें. मजगतीं मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आमचे मुखेली आशिल्ल्यान तांकां खंयचोय प्रश्न विचारल्यार जाता अशें माविन गुदिनोचें म्हणणें आसा. First of all, you have to appoint the agency to do that. Different panchayats, there is a different landscape everywhere. So it is in the process. It will take some time, but it has to be done. I myself said it has to be done. It will be done.
Now, some panchayats are trying to do it on their own. So we have asked for information. Based on that, we'll be taking a call. No, but will you tell by that time? Will you tell the panchayat Baba itli permission dita pay तुझे halt कर or something like that? Permission आम्ही दिना पाहिजे. तुम्ही दिना, that's fine, but can you can हे म्हाका विचारना. पूण सगळे डिपार्टमेंट We told another no, department. but that creates a problem. नवीन Ask them that you ask. म्हणून बाय पूण सगळे डिपार्टमेंटाक एकठांय येवन इश्यू सॉल्व करूंक जाय न्ही एज पर लोकांक बरें जावपा जाय जाल्यार ते मान्य मुख्यमंत्र्यांक सांगा. इट इज अ कलेक्टिव्ह रेस्पॉन्सिबिलिटी. ही इज आवर लीडर. गोंयांत येवपी नव्या टॅक्सी मिटरा वयल्यान विजयान येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक बरोच उजरायलो. प्रस्तावीत डिजिटल मिटर येवजणे विशीं मंत्र्या आड बरेच प्रश्न लोकांच्या नदरेत हाडले. GPS, प्रिंटर आनी पॅनिक बटनाचे जे नविदाद हाडपाचो निर्णय टॅक्सीकारांक फायदो काय तांचेर अतिरिक्त अर्थीक भार अशें म्हटले. तशेंच ही पद्दत प्रत्यक्षात कशी चालीक लायतले, पॅनिक बटनांचे देखरेख करून तांचे नियंत्रण कशें करतले अशे प्रश्न करीत तांणी संबंदीत खात्याक धारेर धरले. लोकांनी पॅनिक बटन दाबपाची गरज आसा अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. दुसरे मोवीन गुदिना डॅश कॅम हाडटा फिगर सांगता. डॅश कॅम म्हणल्यार कितें नवो मिटर. एक मिटर म्हळ्यार एक इलेक्शन करतात आपल्या खातीर आनी आपल्या पक्षा खातीर काय कितें तें म्हाका खबर ना. पक्षाक पावता जाल्यार मिटर जो लायला ताणें ताजो कॉस्ट कितलो पडटा हें ताचेर वचून चॅक कर. 1200 रुपया. गोंयांत सेटिंग प्रायस सरकार कसो घेता 11,234 रुपया. बाय एन्युअल चार्जीस 2 वर्साचे टॅक्स लायता 4,450 रुपया. कितल्यो टॅक्सी आहा 35,000 ते 40,000 टॅक्सी आहा. कितले पयशे जाले एक धपक्याचेर 40 कोटी रुपया. 40 कोटीन ताजें तें इलेक्शन. आतां नवें रेंट कॅब जर घेतली जाल्यार तुवें पयले 2 वर्सांक खंय ती टॅक्सी म्हणून करपाक 11,234 रुपया मिटराक फारीक करूंक जाय. मागीर रोखडेंच ते काडूं येता आनी मागीर रेंट कॅब कन्वर्ट करूं येता. पूण पयलीं टॅक्सी म्हणून करूंक जाय. ते 11,000 पयलीं दीच कळ्ळें तुका न्ही. सो अशें करून आतां ताणें एक पॅनीक बटन म्हणून घाला. पॅनीक बटन म्हळ्यार कितें कोण चलयेक कितें जालें जाल्यार ताणें भितर पॅनीक बटन. तो पॅनीक बटन कोणें टॅक्सीवाल्यान घेवचो पडटलो. कळ्ळें तुका न्ही. तें मॉनिटर कोण करतलो ऑफीस बिफीस कांय ना. ताजो अर्थ कितें पॅनीक बटन वोंट वर्क. आतां लोकां कडेन मागता ह्या इलेक्शनाक तरी पॅनीक बटन दामा. पळय ताजो पॅनीक बटन लोकांनी दामचो पडटलो इलेक्शनाक. कित्याक देर इज अ कॉज फॉर पॅनीक. देर इज अ कॉज फॉर पॅनीक. हें जें हांवें तुमकां फिगर्स सांगल्या जे भशेन पयशे खातात लोकां कडल्यान आनी खऱ्यो सर्विसीस मेळना. दीस इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न. सरकार कितें एड करून तो टॅक्सी बिझनेस गोंयकारांच्या हातांतल्यान कसो काबार करता हें एक्सपोज जावपा नाका. आनी हें सरकार करता तें खरें अफोट. हांवें जे फिगर दिल्यात हे तांच्यान निगेट करूं येता. तांच्यान सांगूं येता तो मिटर 1,200 रुपयांक मेळना म्हणून. हांव दाखयता तुका एमेझॉनाचेर मेळटा तो. तांच्या हाका कितें भांगराचो कुडको लायला फाटल्यान कितें लायला आनी 10,000 म्हारग जावपाक. टॅक्सी म्हणल्यार माफिया म्हणा. अरे माफिया कसली माफिया. गोंयकार मरे ते उलया मरे तांचे कडेन. लोकूय गोंयकार टॅक्सी गोंयकार सॉल्व करा मरे तांचो इशू. कितें माफिया कोणाक बोट दाखोवप कोणाक उलयत तो मनीस गुंड करप अशें जाता. ही लोकशाय दादागिरी मरे हांची. डिफॅक्ट कित्याक करतात. पयशे करपाक डिफॅक्ट करतात. विकासा खातीर करना. गोंयच्या बऱ्या खातीर करना ते. कितें केल्लें आहा आनी डिफॅक्ट करून दाखय म्हाका तूं. खंयचे दिवे लायल्या मतदारसंघात. प्रायवेट मेंबर डेत ना रे. डील आनी कशें घेतलो. प्रायवेट मेंबर म्हणटा डे इज फ्रायडे. तो जाय जाल्यार आतां बिझनेस एडवायझरी कमिटीन बेगीन घेवं येता आशिल्लो. तो आमी जो भितर डिमांड केलो तो ताणें आयकलो ना. मागीर कशें जातलें. काणकोण देळेंतल्या थळाव्यांनी प्रस्तावित मेगा हावसिंग प्रकल्पा संबंधी खर विरोध केला. आदले नगरसेवक धीरज नायक गांवकारान प्रशासनाक शिटकावणी दिवन प्रकल्पाक विशीं बरेच प्रश्न उपरासले. योग्य चौकशी आनी योग्य कारवाय जाली ना जाल्यार ते निशेध करतलेच आनी कोर्टात वचून कायदेशीर झूज करतले अशें ताणें स्पश्ट केलें. मजगतीं गांवकाराच्या प्रतिनिधी नारायण नायक गांवकारान तांणी मर्यादा घालपाचे प्रक्रियेत आडमेळी हाडली असो आरोप न्हयकारला आनी पुराय प्रकरणाची अधिकृत चौकशी करची अशी मागणी केल्या. कॉन्फरन्स म्हळ्यार विशय आसा जी 4 तारखेक प्रवीण गांवकर आनी तेजो जो डेव्हलपर आसा राजेश तारीक तेंची प्रेस कॉन्फरन्स घेयली आनी तेणी म्हाजेर पर्सनल एटॅक करून कांय म्हाजी इमेज वायट करपाचो तेतूंतल्यान प्रयत्न केले तेणी.
तेजे हांव पयलीं म्हणल्यार साम निशेध करता. आनी म्हाजो जो मेन पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर तेणी आनी त्या डेव्हलपरान कांयच क्लियर आन्सर केल्ली ना. म्हणटकीच मागे मेन विशय आसलो आनी आमची गांवची भाव सगळी एक जावन त्या दिसा आमी त्या प्रोजेक्टाच्या भायर म्हणल्यार रस्त्यार जेन्ना उबी रावन आमी प्रेस केली, तुमी आसले आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी फक्त उलयले जो एक्जिस्टींग रोड जो आसा तो जाय तो त्या प्रोजेक्टार ना, जेणे करून आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक त्रासदायक जातलो आनी येणाऱ्या काळांत फ्युचराक आमच्या गांवच्या लोकांक खूब वायट हें फेस करचें पडटलें. ह्या ती आमी प्रेस आपयली. आनी मेन म्हणल्यार मुद्दो कितें आसा तेणी म्हणलें कितें काय म्हणल्यार सगळ्या लोकांक ओडून हाडलो, फोर्सान हाडलो. हे सामकें फोट आसा. तुमी खंयच्याच लोकांक सांगचें आमकां फोर्सान हाडलो, उतल्यान तोच जावन लोकांक फोन मारता तुमी कित्याक वता थिंगा. मेन जो प्रोजेक्टाक लागणारो रस्तो आसा जाय तो ना आनी तो म्हणटा आमी म्हणटो प्रोजेक्ट काम चालू जातकीर म्हणटो आमी म्हणटो तेजेर ऑब्जेक्शन आतां जागे जालें, आतां उलोवपाक लागले. 19/9/2023 ह्या तारखे हांवें सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळ्याक कंप्लेन केली आसा रिटर्न. PWD कडल्यान जे मागले पळय जो रोड आसा पळय सुशिला गॅरेज टू देळेन निराकार मठ जो रोड गेल्लो आसा एक्जिस्टींग रोड, तो फक्त अपर PWDन दिल्ली कडेन आसा म्हाका 4.2. तेजी जी रुंदी आसा 4.2 आनी एम 10 मिटर एक्जिस्टींग रोड दाखोवन तो आतां प्रोजेक्ट पास केलो आसा. तो सामको बनावट कितें आसा. प्रोजेक्टा वॉकिंग ट्रॅक आसा, स्विमींग पूल आसतलो, पार्किंग तूं 1,500 पार्किंग आसता तुगेली, म्हाका काय लागना. पूण ज्या प्रोजेक्टा खातीर जो रस्तो आसा तो तुगेलो इल्लिगल आसा. मेन म्हणल्यार ताका एक्विशन ना. पूण खूब कडेन हांवें पळयलां आमी शेवट कित्याक तेका लागून म्हणटा आमी लास्ट आमगे कोर्टाचेर आमगे पावर्स आसा, कोर्टाचेर आमकां विश्वास आसा. कित्याक कायद्याची लढाई घेवन आमी शेवट कोर्टाक वयतले आनी वयचेच पडटले. कित्याक कायद्या दृश्टीन पुरेपूर हें सगळें फ्रॉड आसा. जे रस्त्याचे पळय हांवें तुमकां सांगलां पेपर आसा, तोंडार सांगपाक गजाल न्हू. म्हणटकीर कोर्टाक आमी मेन वयतले. कित्याक हिंगा बरें वता बसप हें करप तितल्या पुरती जालें. पूण शेवट आमी न्याय मेळटा जाल्यार आमी कोर्टाकच वचचें पडटलें आनी ते वयतले. पुरेपूर हांवें तयार केल्लें आसा. गांवकारांक डिमार्केशना खातीर हे धिरजा मंजू नारायणान आपल्याक खूब त्रास केलो म्हणलें पयलीं. हे सारकें खरें. आनी तो आरोप करपा नंबर 1 प्रवीण गांवकारांक पळयली. दुसऱ्याचे आरोप करपा नंबर 1. तेणे आमकां त्रास केले, आमी ताका कांय त्रास केले ना. आमची जमीन कितली आहा काय आहा सगळें लोकांक खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा. आमी कोणाक त्रास करपा मनीस न्हू. म्हाज्या भावाक सगळे लोक वळखता, सगळे गोंय वळखता म्हाजे मंजुनाथ सगळे. हो पळय तो आरोप करता कोण मानपा ना. तेका येदो व्हडलो मनीस सबमनीस तो डेडलायन दिल्ल्यान सरकाराक. पूण तेजो आमी तेजेर आमी स्टडी करताले आनी अनिवार्य ज्या टायम येता त्या टायमार आमी आमची जें कितें करपाचें त्या टायमार आमी करतले. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. आदले मंत्री आणि साळगांवचे आदले आमदार जयेश साळगांवकर हाणें शुक्रारा भाजपाच्या वांगडी पदाचो राजिनामो दिलो. पक्षाचो राजिनामो दिवच्या पयलीं साळगांवकर हाणें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेवन औपचारीक आशिर्वाद घेतलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या रिंगणात आपूण निश्चित देंवतलो अशें म्हणीत ताणें खंयच्या पक्षांत वतलो हें अजून स्पश्ट करूंक ना. साळगांवकराच्या ह्या राजिनाम्या खातीर आतां बार्देश मालात राजकीय चर्चेक नेट आयला. 2017 वर्सा गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उमेदवारीचेर आमदार जाल्ले जयेश साळगांवकर हांणी भाजप सरकारात मंत्रीपद मेळयिल्लें. ते उपरांत तांणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश केलो. 2022 भाजपाच्या उमेदवारीचेर तांणी साळगांवच्यान विधानसभेची वेंचणूक लढयिल्ली. मात काँग्रेस तिकेटीचेर वेंचणूक लढयिल्ल्या केदार नायक हांचे कडल्यान तांकां हार खावची पडली. ते उपरांत जयेश साळगांवकर चर्चेर उरूंक नात. मात आतां विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाच्या वांगडी पदाचो तांणी राजिनामो दिलो. ते खातीर आतां साळगांवकार परतून वेंचणुकेच्या रिंगणात आसतले हें निश्चित आसा. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन आपल्या राजिनाम्या विशीं तांणी म्हायती दिल्या म्हूण जयेश साळगांवकारान सांगलां. तशेंच सद्याचो साळगांवचो आमदार केदार नायक लेगीत तेच सांगता. मात भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक म्हणटा हे विशीं आपल्याक कसलीच म्हायती ना. हांव आयज बीजेपीच्यान रिजायन जाता एज मेंबर आनी एज जी पदांचेर हांव आसलो पयलो त्या सगळ्या पोजिशनाचेर आनी सगळे म्हाजे जितले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा ते सगळ्या कडल्यान फॉर्मली हांव आयज अनाउन्समेंट करता. सकाळी
हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळोन त्यांच्या सुपूर्द हो राजीनामा केल्लो आसा. माझे रेजिग्नेशन मच बिफोर टिकेट डिसिजन. सो टिकेट जातली तेन्ना जातली, टिकेट दितली तेका दितली, त्यांचो प्रॉपर सर्वे आसता. आतां सर्वे करून ते कोणाक टिकेट आय एम रिजायनिंग मच बिफोर. आनी म्हाका आमच्या लोकांक अशें दिसता कांय रिजायन जावचो म्हणून. आनी एक्चुअली दीस इज व्हेरी पेंडींग डिमांड. खूप तेंप जावन म्हाका लोक सांगताले रिजायन करचें कितें, इंडिपेंडंट रावचो काय कितें, रिजायन जावन म्हाका कामां करची. कार्यकर्त्यांनी सांगले बीजेपी सोड म्हणून कार्यकर्त्यांनी कित्याक ते विचारूंक ना तांकां कित्याक सोड म्हणटा बीजेपी. तेंका एक वॉयस जाय. सो ते जे म्हाजे बरोबर कार्यकर्ते आसले, म्हाका दिसता तुवें वर्क विथ मी फॉर गोवा फॉरवर्ड. जे बीजेपीचे कार्यकर्ते असले, जे बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर काम केले, आयज सगळे आयज ते कार्यकर्ते आमचे लेफ्ट आवट. म्हणजे हे हांकां खंयचोच स्थान ना. आणि हे पॉलिटिकली सामके इम्पॉर्टंट मनीस जेंकां आयज कित्याक इम्पॉर्टन्स उरलो ना. म्हणजे प्रेसाक कळच्या पयलीं आमकां पयलींच गजाल खबर आशिल्ली की तो बीजेपी सोडटा म्हणून. आयज सकाळीं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या घरा गेला आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगलां ताजे कडेन ब्लेसिंग बिसींग घेतलें ताणें सगळें सोडटा म्हणून सांगून. तसोच मागीर तो आमचे माननीय प्रेसिडेंट दामू नाईक भाई तेंचे कडेन गेला, तेंचेय ब्लेसिंग घेतला. सो बरी गजाल, सगळ्यां कडेन ब्लेसिंग घेवन वता. म्हणटा तशें इंटरनली नाल्यार एक्सटर्नली तेजो सपोर्ट बीजेपीक आसतलोच अशें म्हणजे ब्लेसिंग बीन घेता हेजे वयल्यान दाखयताच. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. जे सगळे पळय, भारतीय जनता पार्टी ही जगातली सगळ्याकून व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आनी इतली व्हडली पॉलिटिकल पार्टी बेश्टीच जावंक ना. पॉलिटिकल पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे जे सिनियर लिडर आसता हेंची एक स्ट्रॅटेजी आसता. एक 27 सरकार कसो घडोवपाचो, सुवेवस्थीत कशें हाडपाचें. सो हेजी एक स्ट्रॅटेजी आसता. आयकुना पूण तुमकां मेळ्ळा ते तशें म्हजे आनी ताजे मैत्रीपूर्ण हें आसा सर, संबंद आसा. पूण आयज बिफोर रिजायनींग तो तुमकां मेळ्ळा बाबा अशें आयकलां. ताजी आनी म्हाजी भेट अशी जायत आसता. रेजिग्नेशन कारण ना त्या संदर्भात म्हाका कांय म्हायती ना, पण जर कितें जर आसा जाल्यार आमी तुमकां मुद्दाम सांगतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंय पुलीस दळांत महत्वाची प्रशासकीय फेरबदल जाला. कोलवा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विदेश शिरोडकराची बदली मडगांव मुख्यालयातल्या दक्षिण जिल्लो पुलीस राखीव दळांत जाला. आणि कुळ्या पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक राघोबा कामत हांकां कोलवा पुलीस स्टेशनाचो कार्यभार स्विकारपाचो आदेश दिला. ह्या संबंधी अधिकृत आदेश दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकान 21 ऑगस्टाक जारी केला. शुक्रारा ताळगांवच्या इगर्जेत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. फाटल्या सुमार 15व्या शेंकड्या सावन ही परंपरा मनयतात. अंदू लेगीत ही परंपरा व्हडा उमेदीन मनयली. फादरान कणसां कापून ती इगर्जेत हाडून ताची पुजा केली. शेती आनी सैमा कडेन गोंयच्या लोकांचो संबंद उजवाडाक हाडपी ही परंपरा आजून मेरेन तितल्याच उमेदीन मुखार व्हरतना दिश्टी पडटा. टेक केअर ऑफ आर नेचर, एनवायरमेंट. आमचो पाप साहेब आनी आमची इग्रोज मात आमकां शिकयता. लावदातो सी एक डॉक्युमेंट बरयलेलो आसा पाप साहेबान फ्रांसिसान. आनी आमचे इग्रोज मात आमकां शिकयता खरें म्हणल्यार हे पर्यावरणाचें फेस्त आमी 1 सप्टेंबर ते 4 तारखेर ऑक्टोबराचे पर्यंत करूंक जाय म्हणून. आनी वर्सान वर्स हे आमकां ही सूचना आमकां इग्रोज मात शिकयता. म्हाजें एकूच आमच्या लोकांक की आमचें वातावरण आमचें पर्यावरण राखून दवरचें म्हणून. आमी शेतां पुरोवचीं न्हू, दोंगर कातरचे न्हू, झाडां मारचीं न्हू, आनी आमची रिवर्स जोरी न्हंय आसात पळय त्यो सांबाळून दवरच्यो. आनी आमची परंपरा सदांच फुडें व्हरोंक आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन दिवपाक आमची परंपरा आमचें ट्रेडिशन आमी केन्नाच मोडचें ना.
मडगांव SGPDA भाजी मार्केटा लागसरच्या पार्किंग सुवातेर कोयराच्यो राशी साचल्यात. हाका लागून वाठारात घाणयारो वास पातळ्ळा. ह्या प्रश्नांचेर लक्ष घालपाक अपयशी थारिल्ल्यान संजीव रायतुरकर हाणें मडगांव आनी फातोर्डेच्या आमदारांचेर टिका केल्या. दक्षिण गोंयांतल्या ह्या मुखेल मार्केटांतल्या स्थितीक लागून लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण जावंक शकता. कोयर जर नितळ केलो ना जाल्यार आपूण स्वता कोयर व्हरून पालिकेच्या प्रवेश दारांत उडयतलो अशी शिटकावणी रायतुरकर हाणें मडगांव पालिकेक दिल्या. हांगा कितें जाता मरे हे भाजी मार्केट जे आसा हेतून तुका दिश्टी पडटा हे आतां तातूंत भितर सगळे तरेचे गार्बेज आसा आनी तातूंत म्हाका हे सांगपा लागत हांगा आयिल्ले कडेन की म्युनिसिपालिटी हाडून आमी घालता म्हणून. सो एक वयच्यान तुमी डेंगी जालें म्हणून सांगता, एक वयच्यान तरेतरेची दुयेंसाची नांव घेता आनी हे सपोज टू बी द SGPDA मेन मार्केट मडगांव आनी फातोर्डा. ताची परिस्थिती तुमी आतां पळोवपाक शकता. आतां लास्ट येलो दिसता पळय तातूंत हांगा भुरगीं रातची सांजची गाडयो शिकपा येता, स्कुटरी शिकपा येता आनी तातूंत तर इतलें उदक भरिल्लें आसता. आनी तिळसांजचे जर हांगा जर कोण इलेक्टेड MLA खास करून मडगांवचो आमदार आनी फातोर्डेचो आमदार हांगा मातशें तिळसांजचे उबे रावा हाफ पॅन्ट घालून, शॉर्ट पॅन्ट घालून. कसली जयर तापता ती पळया. मागीर डेंगी जाली हें म्हणपाची गरज ना. दुसरी गोश्ट तो चीफ ऑफिसर मडगांवचो युजलस. हांव सांगता तुमकां की ताणें हें खरें मनशालें पळोवपाक जाय आशिल्लें. तो थंय बसता आनी कदेल तापयता आनी वता. हाजेर कितें सोल्युशन आसा सरकाराचें? म्हजें एक मागणें मोठो कितें डिसिजन जावपा जाय हाजेर हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान की हाजेर कितें तरी एक उपाय इमिजिएटली तात्काळ विदीन 24 hours हे लिफ्ट करपाक जाय. आनी हांवें फातोर्डान केल्लें आज थंय गार्डन जालां. समज हें लिफ्ट करना न्ही जाल्यार मागीर म्हजेर FIR फायल केल्या जाता. हांव बंदोबस्त करता आनी म्युनिसिपालिटी जाणा हाडून उडयता हें. 24 वरां टायम दिता फक्त शेनवार आयतार सोडून. मातशें हाजेर कितें तरी उपाय करप. पोल्युशन भरपूर जाता आनी एक तरेचो घाण वास येता हांगासर. सो आमी पेरंट्स जेन्ना हांगा रावता तेन्ना वास घेवपाक जायना. तुमी पयलां आसतलें. आनी हेका लागून दुयेंसां जाता भुरग्यांक भरपूर. डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता. तेन्ना गव्हर्मेंटान मातशें पळोवचें ते पयलीं थंय आशिल्लें सायडीन. आतां करता करता एका अर्दे वाटेर पावले ते. फाटल्यान मिक्स गार्बेज आसा ती भरपूर. हय भरपूर वास येता आनी सोंसपाक जायना आमकां हांगासर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV.